सर आयज तुमच्या ऑफिसान स्पेशल कॅम्प जो ऑर्गनायज केला सो कितें स्पेशलिटी आसा त्या कॅम्पाची? तुमकां खबर आसतली एज अ डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल आमचो CM सर तेणे आयज स्पेशल कॅम्प घ्या सांगलो रिगार्डींग फॉरेस्ट रायट एक्टाचो. आयज आमकां भरपूर लोक क्लेमंट आयले ते कितें ज्यो मोस्ट फायली आशिल्ल्यो ज्यो डॉक्युमेंटा लागून पेंडींग आसताल्यो ते आयज खूब 100 सुमार वयर लोक येत आसा आयले सद्या डॉक्युमेंट्स कितें दिल्ले आसा आनी त्यो फायली क्लियर जातल्यो. आतां तशेंच 18 तारखेर आमचो SDLC आहा त्यो करून आमी एक कमिटी आसा SDLCची ती फायली आमी व्हेरीफाय करून आमी ते फुडें कलेक्टरा धाडटल्यो. तशेंच 21 तारखेर स्पेशल ग्रामसभा ती बी आमची पंचायती लेवल जातली. फूल पंचायतीन जातली. ज्यो खंयच्यो विलेजीस आमचे क्लेम्स आहा ती पंचायती लेवल जातली. म्हणजे आतां ज्यो कांय फायल्स ज्यो क्लियर आसा त्यो तुमी हांगा ऑन द स्पॉट ताका क्लियरन्स दितले तशें कितें ना आसा? त्यो आमी डिसिजन आमचें आसता 18 तारखेर ऑर्डर ते आसा स्पेशल आमचे SDLC आसतली तेच आमी डिसायड करतले. ते SDLCक आमचे कोण आसता डेप्युटी कलेक्टर मामदार चेअरमॅन आसता प्लस आमचो ACF आसता आनी तिचे रिकमेंडेशन घेवन कितें फायल क्लियर आसा ती आमी कलेक्टराक फॉरवर्ड करतली. म्हणजे आयची जी कितें आहा ती फुडें तुमी फॉरवर्ड फॉरवर्ड करतली. करतली 18 तारखेर जातली. फूल सत्तरीन कितली फायली आसा टोटल फूल 70 अरावंड 2400 सुमार फायली आसा. सद्या म्हाजे कडेन आतां डेप्युटी कलेक्टर सद्या पेंडींग आसा अरावंड 650. तेका लागून आयज स्पेशल ड्रायव्ह केली. 18 तारखेक तुमी सगळ्यो फायली क्लियर केलो उपरांत फायली धाडून दितले काय हांगासर तसो कितें ड्रायव्ह बीन तसो ज्यो organize क्लियर आसा जाल्यार फक्त आमी व्हेरीफाय करूं ज्यो क्लियर करून लोकांनी डॉक्युमेंट हाडून दिल्ली आसा त्यो फायली आमी कलेक्टर धाडटलो. धाडून दितले? ऑनरेबल CMचे जे डायरेक्शन्स आसा ते म्हळ्यार जाता तितले बेगीन आमी FRC क्लेम्स जे आसा ते डिस्पोज करपाचे आनी लोकांक लँड टायटल्स दिवपाचे. तेच तरेन ही जी हे जे पुराय फॉरेस्ट रायट क्लेम्सांचे जे आसात दावे आसात ते निकालान काडचे अशें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्स हांची बी अशें डायरेक्शन आसा. आनी धरती आबा नांवाची एक व्हडली कॅम्पेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्सान सुरू केल्या ताज्या अंतर्गत आनी ह्या वर्सा तर 150 वर्सां भगवान बिरसा मुंडांची. सो हे एक औचित्य साधून जाता तितल्या लोकांक FRA क्लेम्स तांचे सेटल जावचे म्हणूनय ही एक आमचे परिश्रम आमी घालपाक सोदता. आनी आजून मेरेन जवळ 1007 लोकांक सनद आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा ऑल ओवर गोवा म्हणजे 70 आनी बाकीच्या पार्टांनी. बरेचशे जे दावे आसात तांचे फायनल डिमार्केशन जावन सनद तयार जावपाची प्रक्रिया चालू आसा. म्हणटकर आमी जाता तितले हे करतले आनी ऑनरेबल CM स्वता ह्या हातून जातीन लक्ष घालता. नमस्कार, माझे नाव लक्ष्मण अर्जुन गाव. साटरे FRC चो चेअरमॅन आमच्यो ज्यो फॉरेस्ट रायट कमिटी अंडर जे FRCच्या अंडर ज्यो फायली केल्ल्यो आसा जवळ जवळ 13 ते 14 वर्सां हांगा आसा फायली. आनी आतां ह्यो फायली SLT कमिटीच्या अंडर क्लियर जाल्ल्यो आसा आनी आतां त्यो फुडें कलेक्टराक वयतल्यो फायली. म्हाका इतलें सांगून दिसता की ज्यो इतले वर्साचे लोकांचे जे खेड्यातल्या लोकांचे जे कश्ट आसा जे कश्ट करून ज्यो काजी आनी ताकदीची उत्पन्न जी लोकांनी जी उबी केल्या ती बेगींतल्या बेगीन त्या लोकांक ऑर्डरी दिवन तेंच्यो ज्यो जमनीचो हक्क आसा तो तांकां दिवचो. हांव बाबा कडेन भागीचे रिक्वेस्ट करता की तेंच्या अध्यक्षे खाली हे सगळे तो बाबा फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा आनी बेगींतल्या बेगीन बाबान ह्यो फायली क्लियर करून दिवचो आनी 70चे लोकांचो जो हो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचो. म्हाका विश्वास आसा की बाबा फायलींचेर लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन क्लियर. तुम्ही आता साठऱ्या रावता न्हू, तुमची साठऱ्या हितूर कितली फायली आसा? आमच्या साठऱ्या जवळ जवळ 189 फायली आसा आनी त्यो सद्या आतां SLD कमिटीच्या अंडर क्लियर जाल्या. आयज तुमकां शिबिरा म्हणल्यार तुमची आयज फायली चडान चड क्लियर करता म्हटला. ऑलरेडी आमची क्लियर जाल्ल्यो क्लियर आसा. क्लियर जाल्ल्यो आसा. हां, फुडें फुडें वचूया. माझे नाव विष्णू श्रीधर जोशी. हांव रावता बांबर नानोड्या नगरगांव पंचायत. आता आमचे हो फॉरेस्ट ह्याच्यातून आमचे जे फायदे आता तयार केल्या तेंच्यांनी अभयारण्यातून भायर काडचेले तेन्ना आता ह्या कामाक मातसो वेग लागलो असो म्हाका दिसता ह्या हितूर. आणि जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले 1 महिन्या 2 महिन्या पूर्वी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की मे म्हयन्यापर्यंत तुमच्यो फायली मोकळ्यो करता म्हणून सांगलेलें. पण आता तेंच्यांनी सांगलां की डिसेंबर मेरेन सगळ्यो फायली दिता आणि तुमचे हे सगळे फायली मंजूर जातल्यो अशें सांगलेलें आमकां. आनी तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सांगलें तेन्ना पासून ह्या कामाक
बरो नेट लागलो असं म्हाका तरी दिसता आणि ते आमकां रोखड्यो मेळटल्यो अशें आमी आशा करता. तुमची फायली आहा पळय ती केन्नाच्यान म्हणजे तुमी केन्ना दिलेली? आतां आमच्यो ज्यो फायली आसा ते 13 वर्सां जालीं ह्या फायलीक. कारण आमकांय हे धड काय कळनासलें की हे फायल्यो नेमक्यो करून काय करचें. आतां काय जालें, आमच्यो प्रायवेट जमनी ज्यो आसात न्हू त्योय बी भितर घातलेल्यो, बरें एन्करेजमेंट केलेली त्योय आसा. जेन्ना आमची बी फॉरेस्टांत नसलीच जमिनीरसून ती सुद्दां घातलेली तेंच्यांनी आनी ताका लागून हो सगळो गोंधळ चालू आसलो. एक तर ऑफिसराकय नेमकें काय सांगचेलें हें कळनासलें आनी आमी तांकां काय सांगचेलें हें बी आमकां कळनासलें. असो थोडो हो गोंधळ जावन जास्ती टायम लागलो अशें म्हाका तरी दिसता ह्या एकाक. आनी तेन्ना ह्यो ज्यो फायली आसा त्यो ताबडतोब आता सगळे क्लियर झालेले आहा. आतां नक्की क्लियर जाला. थोड्यो फायली आत्तां परतून येयल्यात की थोडे काय तरी हें आसा म्हणून तेंच्यांनी आज आमकां आपयल्ले आनी तेतून थोड्योश्यो मिस्टेक काय आसल्यो तेंच्यो आसा त्यो आतां हे करून दिता म्हणून सांगला क्लार्कान. आतां तुम्ही न्हू तुमची FRCची फायली केन्ना केल्लेली? आम्ही फायली त्यो जवळ जवळ 2010च्या पयलीं पासून चालू केल्ल्यो हां, आनी आज पर्यंत आमचो प्रोसेस चालू आसा. चालू आसा. हितुली कितलीशी मंजुरी जाल्या? हां, ही तुमी आतां फायली केल्या पळय तितून तुमची ती मंजुरी जाल्या? 60 फायली आशिल्ल्यो तेतूंतल्यो आतां 20 फायली आमी मंजूर जाला आनी 21 फायली आमच्यो हे जाल्यो रिजेक्ट जाला अशें ते सांगलां आमकां. आजकाल लेटर दिवंक ना जाला म्हणून सांगता. तुमची हे खंय मलपड आता जी रिजेक्ट जाला पळय तितून तुमी आतां म्हणजे डॉक्युमेंट कितें पेंडींग आसा अशें? डॉक्युमेंट म्हणजे अशें कितें ते 1916 एक्टा सकयल 1980 एक्टा सकयल जे करपाक आशिल्ल्यो त्यो कम्युनिटी रायटीन करपाक आशिल्ल्यो. कम्युनिटी रायटीन ते कितें केलें दुसऱ्या नांवार केल्यो. म्हणजे कोणी एक क्लबान किंवा गांवच्या लोकांनी अशें घातले नांवां घातले दिले न्हू ते म्हणजे तशें प्रोसिजर ना तो मातसो 1980 एक्टा प्रमाणान त्या गांवचे जे लोक आसा शेड्यूल ट्रायब शेड्यूल कास्ट OBC आदर लोक ह्या लोकांनी ग्रामस्थांनी करपाच्यो त्यो आमकां तेन्ना कोणीच खबर दिवंक ना, कोणी म्हायती दिवंक ना. तितल्यो पळय फायली आतां 20 वर्सांची फायली जाल्ल्यो पूण आमकां कोणी म्हायती दिवंक ना. खूब लोक आसले गव्हर्मेंट हे करपाक कितें करपाक फायली बरोवपाक घालपाक आनी करपाक, परंतु त्यो फायली आमकां कश्यो करपाच्यो कितें करपाचें खबर नासलो. प्रोसेस खबर नासलो. फायली आमचे भायर पडल्यो आनी आमकां न सांगता म्हणजे DLCन आमकां रिजेक्टेड म्हणून धाडल्यो. आतां आमी खंय वचपाचें कोणा कडेन वचपाचें तें आमकां कळना. म्हणजे आयज हे शिबीर भरला पळय ह्या शिबिरान जास्तीत जास्त फायली क्लियर करतले अशें म्हटलां. तुमकां अशें कितें खबर आहा? जे आतां मार्गाक आसा चालू आसा मार्गाचे न्हू मार्गाक चालू आसा त्योच करपाचे आसा न्हू. बाकीचे आतां जे नवीन काही लोकांनी नवीन फायली केला ते आतां आमकां जाय म्हणटा. आमी अशें केलां की आतां जे फायली आमच्यो आसा जवळ जवळ आतां 20 फायली आमचे हेका आसा वर्डरेक आसा ह्या दिसांनी वर्डर येवपाक जाय तेन्ना हे वर्डर मेळटले. पूण आमचो चड हे खंय आसा जे आमच्यो फायली रिजेक्ट जाला त्यो आमी न्याय कोणा कडेन मागचो. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा कितें जे आज आमी जे लोक आसा ते लोकांचे तो प्रूफ ज्या लोकांक ते घरा बांदला ग्रावंड आसा हे आसा तो प्रूफ तेच तांकां दिवपाक जाय अशें कायदो म्हणटा. हे कितें म्हणटा जे नोडल ऑफिसर आहा ते मोठे मोठे ऑफिसर आहा ते फॉरेस्टाचे किंवा हाचे तांकां तो कायदो कसो बसता. इवन आमी कसो विचारले चड आमची ही मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल ट्रायबाची कसो ती म्हणली कितें कायद्याक बसना आमी कितें करूं अशी म्हणटा ती. आतां आमी कोणा कडेन कायदो कसो मागपो हें आमकां म्हणजे तुमचे असे प्रश्न की 20 वर्सां पयलीं तुमी फायल केली आनी आतां तुमकां सांगता अशें म्हणून म्हणजे जाय ना भायर रिजेक्ट म्हणले न्हू. काही पयलीं आमचे परत धाडला प्लॅन लावपाक जाय काय आनी कितें जाय उतारे जाय पूण मेल्ल्याचे जाणट्याचे म्हणजे 20 वर्सां पर्यंत जी फायली पेंडींग दवरली पूण तेजी तुमी काय इतले वर्सां कितेंच सांगू ना कितें कितें ते सांगले प्रोसेस चालू आसा. प्रोसेस चालू आसा. प्रोसेस चालू आहा. पूण भायर पडटा अशें कितें करून घेवचें ना की व्हेरिफिकेशन करूया आनी परते वचूया थंय आनी त्या लोकांक विचार बाबा फायली खरेंच तुजी गरज आसा काय ना हें पळोवपाक जाय न्हू. ते डायरेक्ट तलाटी येयलो ताणी सांगलें कितें आमचें ग्रावंड ताका दाखयलें सुद्दां आमी हे पळय आसा आनी खेळटा भुरग्यां म्हणून कितें नॉट रजिस्ट्रेशन बरयलें की हे हांगा कोण खेळना म्हणून अशें धाडलें. आनी एकूच आमची हेची कितली धाडली की जे समाज नोंदणीची जी आसा ती तेणी धाडलेली की ते आतां प्रत्येक पंचायतीक येयला की परत ताका ठराव घेवन लावन धाडली म्हणून आतां कितें जाता पळोवपाक जाय.